कवन ना रातची झाल्या 12:08 आणि हे जी हालत पाहू शकता तुम्ही. सो गाईज आता आम्ही वयता हॉस्पिटलात. माझ्याकडे खरेच जायना आल्या वधू हेल्थ सेंटर आणि कितें ना कितें अपसायड डाऊन चालू तसा हाली. आयज पाय आमगेर येयले आयज गाय भुक्याला रे बाबडी. A few moments later. ओके सो गाईस जाल्लेलें कितें हांगा सांग. हेवी सारखे. आनी कसलो कपडो गो हितून आनी उदीक सोक जावन उरता मगो नो कसलो कवन ना सारखे धर मगो अशी तगली. थंड लागता. सो गाईस कितें प्रॉब्लेम जाला जाणा तुमकां सांगलेलें पळय कालच्यान पयरच्या ब्लॉगान म्हाका थंडी जाला म्हणून. सो म्हाजी थंडी आनी जोर मातशी कमी जाली म्हणजे कमी म्हणजे एक 90% ओके. माझी हेका येयली आनी हेवी जोर सारको तुमकां सांगू शकना. सो आतां उदवसून हांव घडयो घालता तुमकां शेअर करचें म्हणून चिंतलें की तुमकां शेअर करचें म्हणून चिंतलें की यू नो की चड जायसर रावनाका तुमी. ओके चड जायसर रावत जाल्यार न्हू चड जाता मागीर. आनी मेन म्हणटात आमी तरी भुरगीं जाणट्यांक जाल्यार येत नाका कितें म्हणटा ते जाणट्यांक जाल्यार सांगूंक नाका. जाणटी कितें करतात आमची सांगूंक वचना केन्ना कितें जाता बीन जाल्यार सांगूंक वचना न्हू केन्ना. तिंका हे दिसता भुरग्यांक त्रास कित्याक करया. कितें म्हणूंक सोदता तूं उलोवंक सुद्दां जायना थंडी खाता. थंडी खातीर तूं थंड एनवायरमेंट आसा सारकी रातची 11 जाल्या मातश्यो पळयता आतां घडयो घालता हांवें ओके आहा जाल्यार बरें आसा ना जाल्यार मागीर येसपान हॉस्पिटलान गेलेलो बरो. कितें म्हणटा तूं कितें सांगूंक सोदता. म्हाका थंडी खाता. थंडी खाता. थंडी खाता. पोंडी म्हणजे थंडी खाता. कथें कितें तर पोंडी खातें नाटक केलें काय भशेन करता पळय अशें दिसता नाटक करता काय. तशें बीन केल्यार म्हाका राग येता खबर आहा तुका खरें सांगता हांव. बीन करता तें म्हाका आवडना. आनी येस सो प्लीज तुमची कोण फॅमिली मेंबर्स बीन आसा न्हू जाल्यार प्लीज डोंट इग्नोर ऑल सच थिंग्स. बरें करून रावा मेन म्हणटा पळय तें. आनी जोर थंडी येयल्या काय केन्ना तशें रावो नाका न्हू चड जाता मागीर तें वाडटा. ओके सो हांवें कशें कशें कंट्रोल करून म्हाजें जालें. थोड्यांक जायना न्हू तेका तें जायना. उदवसून घालता हांव घडी जालें आतां अर्दें वर तुमकां शेअर करचें कशें दिसलें म्हाका म्हणल्यार हांवें शेअर केलें की डोंट बी टू लेट. ओके सो आतां हें करता जाता जाल्यार बरें आहा नाल्यार मागीर वयचोच पडलो न्हू आहा. कितें करया वचून येवया मातशें रावया मातशें. मातशें वगत रावया आनी या आं कितें जायना. गायस तुमकां खरें सांगू एक घडी घालपाक म्हाजोच हात भितर उदकांत वयता म्हाकाच जायना. थंड आहा न्हू म्हाजेच कडेन जायना बट कितें करया आतां. आनी दुसरी गजाल गायज आमी चिंतलेलें की 31st यू नो गरिबांक ल्हान भुरग्यांक जावं कितें करतलीं म्हणून फॉर सेकेंड टायम न्हू 25th आमी क्रिसमसाक केल्यार 31st हांव करूंक सोदता. बट आय डोंट नो हाव इट वील वर्क. आमची हेल्थ सारकी ना जाल्यार आमी वचोंक पावचे ना. बट हांव नो मॅटर वॉट हांव कितेंय करून आय वील डू इट बिकॉज
ते परिणाम जाल्यार म्हाका मागीर तरी झेम पडना नेकी कर सुकून मिळताय तशें तें डू गूड आनी गॉड इज ऑलवेज दे अशें खातीर आनी अशें बारीक सारीक अपसायड डावन लायफान आसतात सीक पडप आनी कितें जावप इट इज पार्ट ऑफ लायफ बट या ट्राय युअर लेवल बेस्ट टू लूक आफ्टर युअर फॅमिली दॅट्स वॉट आय बिलीव इन चलया आमी आनी काय उपाय ना आतां म्हाज्या दिसपान गेल्लो बरो हांवें घडयो घातल्यो आनी पयल्यो म्हाका अशें दिसता आतां हॉस्पिटलान वयपाचो टायम येयलो कित्याक तुजें तें देवाना चड जालें कोणाक खबर मलेरिया बिलेरिया सांगूं येना ब्लड टेस्ट बीन तुका फाल्यां सकाळी फुडें चड करून डॉक्टर करूंक लायतलो पण आतां म्हाज्या हिसपान आमी गेल्लेली बरी 1000% कळ्ळें तुका सो तुजें आतां केस बीस उगय चलया आमी बरें कितें उगयता के सो उठ चल या सो गायज तुम्ही पळोवं शकता रातची जाल्या 12 जावन 8 मिनटां आनी हेजी हालत पळोवं शकता तुमी आनी हांवें जाता तितले प्रयत्न केले घडयो बिडयो सगळ्यो घातल्यो बट पॉसिबल जायना कांयच ओके सो आतां हांवें डिसायड केला की नियर बाय हेल्थ सेंटरान वयपाचें कित्याक चडूय हें करूंक जायना इग्नोर करूंक जायना सच सिच्युएशन्स तुमकांय सांगता म्हाजेंच न्हू हांव तुमकांय सांगता ओके सो इग्नोर करूं नाका केन्ना सो आतां चलया पळयता डॉक्टरा आगिना तो चड करून हांसोंक जाय बट लेट्स सी होपिंग फॉर बेस्ट सो गायज आतां आमी वयता हॉस्पिटलान म्हाजे कडेन खरेंच जायना जाल्यार वदो मेरेन न्हू गायज हांव सारकें आसलेलें आनी 4-5 दीस जाले म्हाका सारकी थंडी आसलेली पूण आतां सारकेंच म्हाका त्रास जावपाक लागलो म्हाका ब्रिदींग सुद्दां घेवपाक त्रास जाता आनी आतां जाल्यार सारकी 12:30 डॉक्टर आसल्या पुरो म्हणून मागता उलोवपाक सुद्दां जायना म्हाका डॉक्टर आसूंक जाय सो काय आमी वयता नियर बाय हेल्थ सेंटराचेर आय डोंट नो कितें ना कितें चालूच आसा आमकां अपसायड डावन लेट्स सी आतां पळोवया वयता हॉस्पिटलान रात पळय भायर फुडें लागून रात पळयात गायज सारको काळोख जाल्लो असल्या पुरो डॉक्टर बाबा भितर सो गायज आमी हेल्थ सेंटरार येयल्या 1 जाला आतां ओके पळोवं शकता तुमी आल्दोना हेल्थ सेंटर आनी कितें ना कितें अपसायड डावन चालूच आसा हालीं आय डोंट नो वाय बट लेट्स सी श्वास घेवपाक जायना खंय ताका भितर आमी ब्लॉक करूं शकना सो भायर रावन हांव ब्लॉक करता चलता वयता भितर सो हांव भितर वचून येयलो आतां भितर लोक आहा ऑलरेडी कित्याक रावला बसला आनी रातचें म्हणून आनीक मातशें सकाळच्या टायमार कितें जाता न्हू रातचें मातशें प्रॉब्लम सो गायज आमी हॉस्पिटलान वचून येयली मातसो म्हाजो प्रेशर लो आसलेलो म्हणून म्हाका म्हाजी वखदां दिल्या आनी बरें कितें तरी खा म्हटलां इतले दीस म्हाजें खावप पिवप मातशें कमी आसलेलें थंडी आसता तेन्ना जेवण बिवण वचना न्हू गायज पोटाक खूब थंडी पडल्या सो गाय आतां जाल्यार सारकी 1:30 रातचें आनी हांव हॉस्पिटलान वचून येयल्लेलें आसा मेन थींग म्हटल्यार कितें जाणां गायज इतले दीस हांवें कांय खावंक ना आसलें म्हाजें जेवप खावप सारकें जावंक ना आसलें म्हणून न्हू म्हाजो प्रेशर लो जाल्लो आनी आतां म्हाका टॅबलेटी दिल्या आनी एक इंजेक्शन मारला कित्याक मातसो जोरू येतालो न्हू म्हणून आतां मातशें बरें दिसता 5-6 दीस जाले गायज म्हाका न्हू थंडी जाल्लेली नाक बी व्हांवतालें पूण जातली सारकी जातली म्हणून आमी रावलेली पूण आयज न्हू म्हाका चडूच जालें तुमकां बी समज अशें कितें जाता अशें कितें सिमटम्स दाखयता खोकली सुद्दां येयली नाक सुद्दां व्हांवलें जाल्यार प्लीज रावं नाका गायज सोमतीच हॉस्पिटलान वचात कित्याक की तुमकां खरें सांगूं फाल्यां म्हणसर हांव रावलेलें न्हू जाल्यार म्हाका उठूंक सुद्दां जावचें नासलें म्हणून आमी आयजूच गेली आनी ह्या दिसांनी न्हू मलेरिया डेंगू बी चड जाता आनी मेन थींग म्हणजे ह्यो जोर आनी थंडी न्हू सगळ्यांकूच जाल्लेली आसा आनी ह्या फावटी जी थंडी जाल्या पळयात गायज ती कितें आसा जाणा
आयज म्हाका आली म्हाज्या वांगडा कोणा तेकाय जाता. पूण ती पयली थंडी कितें गरम उदीक घेतलें, स्टीम घेतली जाल्यार 1-2-3 दिसांनी वयतालें. पण आतां तशें जायना. आतां थंडी जाल्या न्हू जाल्यार जोरूय येता. इवन डॉक्टरान सुद्दां तेंच म्हटलां. आनी आमचें कितें जालें सांग, ह्या दिसांनी दवान बिवान भोंवप आमचें चड जालें. त्या खातीर ते म्हाका आनीक त्रास जावपाक लागले. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हालीं हॉस्पिटलांनी बीन गेले न्हू खूब लोक असतात थंय. थंडी जाल्या, जोर जाला अशें यू नो. आनी हे सिमटम्स हालीं सगळ्याक स्प्रेड जाल्लेले आसा आख्ख्या गोंयान, एंटायर स्टेट. ओके, सो प्लीज मातशी कुयदाद घेया. दो बीन हालीं चड पडटा, सो दोवान बीन भोंवनाकात. आनी हांवें मिस्टेक केली, चड रावलो हांव, सो नाल्यार चड जावचें नासलें. आतां इंजेक्शन बीन मारून हाडलेलें आसा, सगळें ओके आसा. फाल्यां डॉक्टरान सांगलां सकाळीं फुडें यो, एम्प्टी स्टमक, ब्लड काडपाक न्हू, ब्लड चॅक करपाक. सो लेट्स सी आनी कितें करूं. आनी आयच्या ब्लॉगान चड कांय ना, कांय करूंकूच पावोंक ना. दीसभर आमी घरानूच, खंय वचोकूच ना. आनी बरें ना आमी ब्लॉग घालची नासली, जस्ट टू गिव यू यू नो एक अवेरनस मॅसेज की अशें जाता ह्या दिसांनी. सो पॅनीक जावं नाका. आनी हें आमी ल्हान भुरग्यांक आमकां अशें जाता, बट जे जाणटे लोक कोण आसा, माय पाय कोणाची जाल्यार ती सांगतात बाबा बरें दिसना, छातयेन दुखता जावं थंडी जाल्या जाल्यार ते निमोनियाचेर पावों शकता. सो प्लीज अंडरस्टँड करा सिच्युएशन आनी तांकां हॉस्पिटलान बीन घेवन वचा एज सून एज पॉसिबल. थोड्या जाणांचे यू नो आमचे आहले, म्हाजे आहले आनी अंकिता आहले मिडल क्लास फॅमिलीचे प्रॉब्लम कितें जाणा, आमी तरी बशीन, सायकलीन, गाडयेन कशी वचों शकता, पण आमचे जे जाणटे आसता खबर आसा तांकां बायकीर बीन बसोंक जायना. लोकांस बायकीर बीन बसोंक जायना. सो कितें आसा, टॅक्सी जाय पडटा. आनी कोणाच्या घरान 4 व्हिलर आहा जाल्यार ओके. आनी कोणाच्या घरान जे म्हाजे आहले मिडल क्लास आसा, कोणाच्या घरान गाडी ना, 4 व्हिलर, जाल्यार तांकां मातशे डिफिकल्टीज जाता. सो त्या खातीर आवय बापूय आमचो कितें करता जाणाय, की नाका रे बाबू बाबडे टॅक्सी हाडची पडटली, कोणाची गाडी मागून हाडची पडटली म्हणून सांगिनात. सो आवय बापूय आमचें बरें चिंतता, आमी आमच्या आवय बापायचें बरें चिंतूंक जाय. सो तशें आसता. ओके, सो ऑलवेज बी गूड टू युअर पेरंट्स. बरें करून रावा फॅमिली वांगडा, सगळ्यांच्या वांगडा. आनी न्यू इयर आतां 31st व्हेरी सून, कमींग सून. सो मातशें गाडये कडेन कंट्रोल दवरा. हांवें आत्तां एक न्यूज आयकल्या की एक वेर्ना एका बायक मारून एकलो भुरगो मेलो म्हणून, आनी गाडयेक उजो पेटलो म्हणून. सो प्लीज कंट्रोल युअर रायडींग स्किल्स. आय नो यू गायज आर गुड ड्रायव्हर, रायडर, बट लायफा फुडें खेळ खेळो नाका. आनी येस, आमच्या चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब. आयज चड कांय उलोवपाक ना म्हाजे कडेन, सो सॉरी. आनी ब्लॉग हांगा एंड करता. कितें म्हणटा? बाय बाय गायज. हां, बाय बाय. तूं आतां न्हावंक बीन वचो नाका, बेश्टें तुका सांगलां न्हावंक बीन वचो नाका म्हणून. सॅलड खावं नाका, सॅलड बिलड खावं नाका, फ्रुट्सूय खावं फ्रुट्सूय खावं नाका म्हणून सांगलां. चला गायज, बाय बाय. हांव वयता एडिटींग करपाक. हो ब्लॉग फाल्यां घालता तुमकां, म्हणजे आतां तुमी पळयता आसतली तो ब्लॉग. गुड नायट.